संजीवनी साखर कारखान्याचो फार्मर्साचो फक्त एक डिमांड आशिल्लो आजचो म्हणल्यार जी वेट जी आमी करतात ती तरी गोंयान करची अशें तांचें म्हणणें आसा आनी ताजे कडेन आमी इन्स्टंट तांकां होकार दिल्लो आसा कारण गोंयान करप आनी ते आमी भायर जी आमी फॅक्टरी जी सिलेक्ट केल्ली आसा तातूंत करप थोडोसो फरक येतलो बट ताका आमचे कडेन ऑप्शन ना कांय शेतकारांक खुश दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांवें तांगेले एक्सेप्ट केल्ले आसा हे एक्सेप्ट हांवें तांगेले आजूच करूना हे एक्सेप्ट हांवें तांगेले लॉंग बॅक केल्ले आशिल्ले बट शेतकार ताका बरो जो घाम गळयता ताजें रक्त जो आटयता ताका मोबदलो मेळपाकूच जाय हे मताचो हांव जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसतलो डेफिनेटली त्यांनी जे 600 रुपये जे कितें मागिल्ले आसा एक्स्ट्रा तितूंतल्यान थोडे तरी हांव तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो संजीवनी काट्यार काट करून पावस आमचो वयर धाडपाचो आनी संजीवनीन आमची पेमेंटाची जबाबदारी घेवपाची आनी पेमेंट संजीवनी थ्रू आमकां जावपाचो हे मागणी खातीर आमी आयिल्ले आनी फुडें आमकां ऊस लावपाचें एश्युरन्स घेवपा लागून तें आमकां मिनिस्टरान दिलें आमी ते आमकां आश्वासन मेळ्ळें आनी मिनिस्टरान सांगलें फॅक्टरी चालूच उरतली ऊस तुमी वाडीत रावपाचो आनी तें आश्वासन घेवन आमी समाधान जावन आतां घर सरले. तुम्ही आता दुसरो रिमांड आसलो तुमचो पयशे वाडोवन आमी तोडणे खातीर 2012 तोडणे खातीर 200 रुपये रेट आसली आनी आज ती रेट जाल्यार 1000 रुपये पडटा आमकां 800 तोडणी करपाक कटींग एका हार्वेस्टिंग तो हार्वेस्टिंग रेट आमकां वाडोवन दिवचो हो एक आमचो डिमांड आसा आनी तो मिनिस्टरान मान्य केला की आपण तितून लक्ष घालता आनी तो रेट आमकां वाडोवन दिता म्हणटा. हय ऑफकोर्स न्ही कळपाक आशिल्लें किंवा फॅक्टरींतल्यान कळपाक आशिल्लें किंवा संघटने जर येता संघटने कडेन आमकां कळपाक आशिल्लें कोण खंय धांवता म्हणटा कळना म्हाका म्हणजे शेवटी आमी 4 कडेन जातले आनी हांगा ही फॅक्टरीचीच उरतली अशें दिसपाक लागलां म्हाका. जे गोविंद गावडेन जे डिसिजन घेतले कडेन आसा ते एकदम बरोबर घेतले कडेन फॅक्टरी खंयचे परिस्थिती तो नवी करतलो हितून म्हाका विश्वास आसा नो डावट पूण ह्या वर्साचें पळय कितें पळय कॅल्क्युलेशन आसा तें कॅल्क्युलेशन कशे पद्दतीन बसयलें कित्याक हांव उसाक सारकोच म्हणजे उसांतल्यान हांव किल्लो येयलो म्हणजे कळटा म्हाका कोण सांगपाक गरज ना ऊस म्हणटा ते कितें तो आयज शेतकी संघटने कडच्यान म्हाका कांय रिपोर्ट ना नॉर्मल जो उस्कार आसा तेजे कडच्यान कांय विशय ना आयज जावं ऑफिसांतल्यान डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां फक्त एक मिटींग आसा म्हण सांगून सद्या पुरो जालें इतलेंच पुरो जालें आमकां प्रश्नूच ना येना तो कित्याक विशय जेन्ना कॉन्फिडन्स घेतला तेन्ना फाटीं रावता तें बरें न्ही विशयच नाका शेतकारां पळोवन आनी डिपार्टमेंटा पळोवन घेवन